अंदू वर्सा जावपी सनबर्न महोत्सवाची सुवात आनी तारखो आयोजकांनी जाहीर केल्या। फाटल्या कितल्याच वर्सां सावन गोंयांत जावपी सनबर्न अंदू वर्सा मुंबयत जातलो। 19, 20 आनी 21 डिसेंबर अशे 3 दीस ह्या सनबर्नाचें आयोजन केलां। पयलेच खेपे मुंबय सनबर्नाचें आयोजन केलां। ही सगळी म्हायती सनबर्नाच्या सोशल मिडिया पेजीचेर पोस्ट केल्या। बुक माय शोचेर सनबर्नाचे तिकेटी उपलब्ध आसात। गोंयकारांक अनुदानीत दरात नुस्तें दिवपा खातीर 6 म्हयन्यांत नवें धोरण हाडटले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। तशेंच नुस्त्याच्या बाजारांत क्वॉलिटी कंट्रोल लॅब आनी कोल्ड चेन स्टोरेज स्थापन करपाचो विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। राज्यांत नुस्त्याचो दर वाड, नुस्त्याची निर्यात आनी नव्या धोरणा विशीं आमदार रुदोल्फ, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, विजय सरदेसाय तशेंच हेर आमदारांनी प्रस्न विचारिल्लो। राज्यांतल्या भटक्या आनी बेवारस सुण्यांचें वाशिनीकरण करपा खातीर पंचायती आनी पालिकांकडल्यान फावो तशें सहकार्य मेळना अशी खंत पशुसंवर्धन मंत्री निळकंठ हळर्णकारान उक्तायली। गोंय रेबीज मुक्त आसा, मात वाडपी सुण्यांच्या हल्ल्याक लागून परतून धोको निर्माण जावपाक शकता असो भंय मंत्र्यान उक्तायला। आमदार डिलायला लोबोन हे विशीं प्रस्न उपराशिल्लो। गांवांच्या क्षमतेचो अभ्यास बेगीनूच करतले। संबंधित विभागांक बसका घेवन ही प्रक्रिया पुराय करतले अशी माहिती पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनोन दिल्या। सरकारान पुराय गोंयांतल्या गांवांच्या क्षमतेचो अभ्यास करचो म्हणून हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेरान विधानसभेत प्रस्न केल्लो। ताका मंत्री मॉविनान जाप दिली। 2023 सावन दर्यादेग वाठारांतल्या गांवांनी हावसिंगाचे मेगा प्रकल्प तशेंच वेवसायीक प्रकल्प आयल्या। हे प्रकल्प येवचे पयलीं सरकारान गांवच्या क्षमतेचो अभ्यास केला काय ना म्हूण आमदार कार्लोस फेरेरान विधानसभेत प्रस्न केल्लो। हे विशयाचेर आमदार विजय सरदेसाय, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, वेन्झी वेगश, निलेश काब्रालान उलोवप केलें। ॲप एग्रिगेटराचो फकत ड्राफ्ट हाडला, अजून मेरेन ते अधिसूचित करूना। हे विशीं स्टेक होल्डर, टॅक्सी असोसिएशन तशेंच संबंधित आमदारांची ह्या म्हयन्यांत बसका घेतले। ते उपरांतच हे विशीं निमाणो निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलें। ॲप एग्रिगेटराक लागून गोंयचे टॅक्सी ऑपरेटर, चालक आनी मोटरसायकल पायलटांचेर परिणाम जाता म्हूण आमदार वेन्झी वेगश, कार्लोस फेरेरा, क्रूज सिल्वा, आल्तोन डिकोस्टा आनी युरी आलेमावान लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली।
वेलंकांनी वचपी गोयच्या भक्तां खातीर भवन उबारतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। विधानसभेत वेगवेगळ्या मागण्यांवेल्या चर्चेंत उलयतना मुख्यमंत्र्यान ही माहिती दिली। तशेंच हे भवन उबारपा खातीर सुवात सोदपाचें काम सुरू आसा। तशेंच बेकायदेशीरपणान सोऱ्याच्या वेपाराचेर आळाबंद हाडपा खातीर सोऱ्याच्या बाटल्यांचेर बेगीनूच होलोग्राम लायतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली। कर्नाटक तशेंच महाराष्ट्रांत गोमांस विक्रेते संपाचेर गेल्ल्या कारणान फाटले 7-8 दीस जाले गोंयांत सध्या बिफाचो उणाव जाल्लो आसा। हाचो फटको मडगांवच्या एसटीपीडीए मार्केटांच्या विक्रेत्यांक बसला। तशेंच फाटले 15 दीस जाले मीट कॉम्प्लेक्स लेगीत बंद आशिल्ल्याचें ह्या वेळार विक्रेत्यांनी सांगलें। बिफाक मागणी आशिल्ल्यान सध्या फ्रोझन बीफ मीट विकचें पडटा अशेंय कांय विक्रेते सांगतात। फाटल्या 6 म्हयन्यांत दिवचल वाठारांत 2 लंपी रोगाची लागण जाल्ली गोरवां सांपडली। सध्या एका पाडकाचेर सिकेरी गोशाळेंत उपचार सुरू आसात। ह्या दुयेसाची लागण जाल्ली गोरवां अशक्त जातात। ह्या दुयेसाचेर वेळार उपचार जालो ना जाल्यार गोरवां मदीं मरणाचोय धोको उप्रासता। साळप्या कानोळे, सिकेरी कानोळे आणि कळंगूट वाठारांत सुरू आशिल्ले 3 बेकायदेशीर कॅझिनोंचेर गुन्यांव फाट्यान मंगळारा रातीं धाड घाली। सुमार 9 जाणांक अटक केले तशेंच 35 लाख रुपयांचो माल जप्त केलो। पप्पीज कॅसिनो गोल्ड हांगा अंदर बाहर नांवाचो लायव्ह कार्ड गेम खेळटा अशी माहिती मेळिल्ली। उपरांत ताका जामिनाचेर सोडले अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या। मजगतीं कळंगूटल्या ह्या 3 कॅसिनोंचो मुद्दो सोमारा विधानसभेत फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी मांडिल्लो। राज्यांत 6 आनी 7 ऑगस्टाक येल्लो अलर्ट आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। फाटल्या 24 वरांत पेडण्यां सगळ्यांत चड 17.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली, जाल्यार सगळ्यांत कमी पणजे 0.7 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। उटंगाराच्या पावसान राज्यांत दुमशणां घाली। पावसाक लागून म्हापसा मार्केट आनी खोर्ली जंक्शन हांगा हुंवाराची स्थिती निर्माण जाली। तशेंच गटार आनी व्हाळ नितळ करूंक नाशिल्ल्यान न्यू वाडो मोर्जे वाठारांत रस्ते उदकापोना गेले। तशेंच हरमल पालये वाठारांत रस्ते उदकापोना गेल्ल्यान येरादारी करपाक लोकांक त्रास जाले।
सनबर्नाचें आयोजन मुंबय जावपाच्या फाटभुंयेर सनबर्न परतो गोंयांत हाडपाक जाय अशें मत आमदार मायकल लोबोन उक्तायलें. जाल्यार मंत्री रवीचो सनबर्नाक खर विरोध. सनबर्न गेलो तो बरो जालो अशें रवी म्हणटा. धुळेर म्हापशा रान खात्यान धाड घालून गारीच्या चामड्याची 14 घुमटां आणि 47 गारीच्यो चामडी जप्त केल्यो. घुमटां खातीर गारीच्या चामड्याचो वापर करपी गॅब्रियल हाका अटक केली. गॅब्रियला विरोधात वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हो नोंद केला. वन्यजीव संरक्षण कायदो 1972 गारींचो आस्पाव आसा. ताका लागून राज्यांत घुमटां खातीर गारीच्यो चामडी वापरपाचेर बंदी आसा. गारीच्या चामड्याची घुमटां विकप्यांचो दुबाव मारल्यार तांची कागाळ करपाचें आवाहन रान खात्यान केलां. वास्कोचे नामनेचे उद्देजक परेश जोशी बुधवारा संवसाराक अंतरले. नाट्य क्षेत्रात एक बरे रंगकर्मी म्हणून उद्देजक परेश जोशी हांची वळख आशिल्ली. सुमार 30 वर्सां मायज ते गोंय पेट्रोल पंप मालक संघटनेचे अध्यक्ष आशिल्ले. एक बरे उद्देजक, फुडारी आनी कलाकार म्हणून नामना आशिल्ले परेश जोशी संवसाराक अंतरिल्ल्यान जायत्या जाणांनी तांकां आर्गां ओंपल्या. मांद्रे, मोपा, वाळपय, कुंकळे आनी काणकोणा खातीर ERSS 112 खाला PCRाक 5 नव्यो गाडयो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या हस्तुकी वाटप केल्यो. तशेंच बायलांच्या सुरक्षे खातीर नव्यो 14 पिंक फोर्स गाडयो हाडटले अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. मडगांव SGPDA भाज्जेच्या मार्केटात उदकाचो प्रस्न उप्रासला. SGPDAन नळाक लॉक मारून उदकाची पुरवण बंद केल्या. देखून तो नळ SGPDAन चालू करचो आनी मार्केटाक उदक दिवचें अशी मागणी विक्रेत्यांनी केल्या. तशेंच मार्केटांतलो कोयराचो प्रस्न अजून सुटावो जावना. जाता तितल्या बेगीन SGPDAन कोयराचो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी विक्रेत्यांनी केल्या.
पंजाबच्या मोहाली जिल्ह्यात उद्देगीक भागातल्या 9व्या टप्प्यात ऑक्सिजन सिलिंडर प्लांटाच्या स्फोटान दोगांक मरण आयलें, जाल्यार कांय जाणांक दुखापत जाल्या. हो स्फोट जालो तेन्ना सुरक्षा रक्षकांनी घडणूक थळार पावून उजो नियंत्रणात हाडपाचो यत्न केलो खरो, पूण तितले म्हणसर दोगांक मरण आयिल्लें. मादक पदार्थ नियंत्रण कक्ष आणि तेलंगणा पोलिसांनी तेलंगणात घुवळे वखदांचो वेव्हार करपी एका टोळयेचो पर्दाफाश केलो. 847 किलाचो 4.2 कोटीचो उच्च दर्जाचो गांजो जप्त केला. तशेंच ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या दोगांकूय अटक केल्या. हालीसराक खुबश्या जाणांचो घुवळे वखदांच्या वेव्हारात आस्पाव आसता, देखून ह्यो कारवायो सुरूच आसा. आसगांवच्या डीएमसी कॉलेजीच्या कंपाऊंड वॉलाचो कांय भाग बुधवारा सकाळी कोसळ्ळो. रातभर पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून ही घडणूक घडिल्ल्याचो अदमास आसा. ही घडणूक घडली तेन्ना थंय कोणूच नाशिल्ल्यान व्हड अनर्थ टळ्ळो. सध्या ह्या वण्टीचे कुडके काडून सुवात मेकळी करपाचें काम सुरू आसा. बुधवारा अफगाणिस्तानाक 4.4 मॅग्निट्यूडाचो भूकंप जाणवलो. ह्याच सप्तकातली ही दुसरी घडणूक. कालूच 4.2 मॅग्निट्यूडाचो भूकंप जाणवलो. आशिकुशिकच्या वाठारांनी हो भूकंप जाणवलो. सुदैवान कोणाकूच कांयच जावना आनी कसलेंच लुकसाणूय जावना. फाटले 2 म्हयने सेगीत पडपी पावसाक लागून आसगांवच्या रस्त्याचेर माती तशेंच व्हड फातर पडिल्ल्यान हो रस्तो आतां धोक्याचो जाला. ह्या रस्त्यावयल्यान यो वच करपी चड करून दुचाकी चालकांक धोको निर्माण जाला. हो रस्तो शाळा आनी कॉलेजी कडेन जोडटा, हाका लागून विद्यार्थ्यांक लेगीत धोको आसा. फाल्यां खंयचीय वायट घडणूक घडल्यार जापसालदार कोण काय म्हूण लोक प्रस्न उप्रासपाक लागल्यात. संबंदीत अधिकाऱ्यांनी दखल घेवन रस्तो मेकळो करचो म्हूण थळाव्यांची मागणी.
जेवणातलो मुखेल घटक आशिल्ल्या नाल्ला फाटोफाट आता देवकार्याक लागपी आडसरां म्हळ्यार माड्या वयल्यान उतरिल्लो नाल्ल सामको म्हारग जाल्लो आसा। सध्या 100 रुपयाचेर पाविल्लो आडसर चवथीक 150 रुपयांचेर पावपाची शक्यताय आसा। उत्तराखंडातल्या उत्तर काशीत जाल्ल्या ढगफुटीत 6 जाणांक मरण आयले, जाल्यार कांय बेपत्ता आसात। ह्या ढगफुटींत धराली गांवचें लुकसाण जालें। ह्या हुंवारात कांय जाणांक मरणूय आयलें, जाल्यार कांय बेपत्ता आसात। तांचो सोद सध्या सुरू आसा। 6 घरां दुकानां व्हांवून गेल्यांत, तशेंच उदक घरांनी लेगीत घुशिल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाली। कांय कामगारूय आडकून पडिल्ल्याचो अदमास आसा। मजगतीं 10 ऑगस्ट मेरेन उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून उत्तर प्रदेशात हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाल्या। सगळें उदक रस्त्यार तुंबिल्ल्यान येरादारी करप्यांची गैरसोय जाल्या, तशेंच सगळें उदक घरांनी घुसलां। मजगतीं फुडले कांय दीस उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। वाडट्या पावसाच्या फाटभुंयेर तेलंगणाच्या कांय जिल्ह्यांनी डेंग्यूच्या केसींनी बरीच वाड जाल्या। सुमार 91 डेंग्यूचे दुयेंती नोंद जाल्यात। महबूबाबाद जिल्ह्यात 68 डेंग्यूचे केसी नोंद जाल्यात, जाल्यार हनमकोंडा जिल्ह्यात 23 डेंग्यूचे दुयेंती नोंद जाल्यात, जाल्यार 1500 जोर आयिल्ले दुयेंती आसात। थंडी आनी जोर ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां। तेन्ना कोणाकूय अशी लक्षणां दिसून आयल्यार रोखडेंच दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात। हालीसराक तरणाट्या भुरग्यांक काळजाच्या आताक येवपाच्या प्रकारांनी वाड जाल्या। आहारांत बदल जाल्ल्यान, तशेंच व्यायाम नाशिल्ल्यान आनी सोरो पियेल्ल्यान काळजाचें दुयेंस जावपाची शक्यताय वाडल्या। छातयेंत दुखप, स्वास कोंडप ही काळजाच्या आताकाची मुखेल लक्षणां। दर एकल्यान आपल्या जिवाची जतनाय घेवची अशें आवाहन दोतोरांनी केलां।